गोंय भुंयेचे कलाकार गोंयच्या कलाकारा खातीर एक मानाचो मुजरो. हा गौरीश प्रवळकर. रुची राजाध्यक्ष, सैनिका क्रिएशन, कला चेतना, वळवय. माझे नाव मुनायसा विनय नागेशकर. ओके. माझे नाव सचिन नायक आणि कला चेतना ह्या संस्थेन श्रीनिका क्रिएशन अंडर हांव एक प्रोडक्शन चलयता फाटली 2015 सावन. माझे नाव दीपक गावणेकर. हांव कला चेतना जवळ जवळ 5 वर्सां जालीं दिसता ह्या नाटकान हे संस्थेन काम करता श्रीनिका क्रिएशनाक त्यांच्या अंडर. सो हांव ह्या नाटकान काकाचो रोल करता. शुभटिंगल सावथान ह्या नाटकान हांव काकाचो रोल करता. मातसो फनी आसा कॅरेक्टर, बरो आसा लागून पळयचो. हांव मोनिका हो रोल करता भितर. तितून अनुष्का कामत म्हणून ताचो रोल करता, लीड रोल प्ले करता तितून. हांव ह्या नाटकान बापायचो रोल करता. ह्या नाटकान हांव एक भुरग्याचो रोल करता. भुरगो म्हळ्यार ऑलमोस्ट लग्नाच्या वयाचो, जो मातसो वॉश भरपूर रीच आसलेल्या कारणान तो मातसो थवना असो आसता आनी म्हणजे बिंदास असो घरान असो वावुरपी असो तसो आसा. फक्त ताका बापूय मागीर ताका लग्न जा म्हणटा आनी तें आजो लग्न जा म्हणटा आनी तें आपले पसंतीचें लग्न जा म्हणटा आनी ताका तें जावपाक नाका आसता. हे स्टोरीचें नाटक बेज आसा तें. एक्चुली हो कॅरेक्टर खूब इनसंट आसा. तेजे ड्रीम आसता हॅपी मॅरेज, पण एट द एंड जेन्ना रियलिटी ते हीट करतात आनी तेजी लायफ कशी चेंज जाता ते दाखयता. मजा येयली काम करपाक. दुसरे संस्थेन केल्लें हांवें सेम तितून सेम म्हाका थोडो फरक पडलो ना तो. सगळ्या सेम कशें दिसलें. कॅरेक्टर एक्चुली समवट नेगेटीव पण बरो करता. हांव प्रोडक्शन चलयतां आनी हें 8वें वर्स ह्या संस्थे अंडर. राजीवबाईन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी की तूं टीम लीड कर आनी तें जवळ जवळ आतां 8 वर्सां जालीं हांव प्रोडक्शन चलयतां. आनी ह्या वर्सा शुभटिंगल सावथान जें आतां नाट्य महोत्सवाक पयलेंच नाटक जातलें तें म्हज्या म्हणजे हांव तें चलयतां न्हू आनी म्हाजे बरोबर सगळे म्हाजे वांगडी काम करतात. हांव एक्चुली लीड आहा तेजी वायफ म्हणून कॅरेक्टर प्ले करता. बरें म्हळ्यार सांगपाचें म्हळ्यार खूब बरें दिसता. कारण जवळ जवळ 1999 हांवें फर्स्ट टायम नाटक केलें कुस लावन रावणा एंड गाती. ताजे नंतर हांवें कामाक जेन्ना लागलो 2006 मागीर कंटिन्यू नाटक करीत आशिल्लो. हांवें केन्ना गॅप घेवना. हांवें जेन्ना कामाक लागलो तेन्ना मागीर हांवें 1 वर्स गॅप घेतला. हेच्या नंतर हांव रोडच परत नाटका फिल्डान येयलो आनी 2015 सालान म्हाका राजदीपान 2013 सालान कला चेतनान रोल करपाक म्हणून म्हाका घेतलो आनी 15 सालान म्हाका राजदीप बाल तूं एक लीड कर. आयज खरेंच अभिमान दिसता की अशा संस्थेचो हांव वांगडी आसा ज्या संस्थेक 25 वर्सां काडली. कारण अशें कितलेशेच गोंयांत संस्था आसा ज्यो 1-2 वर्स चलता, मे बी 5 वर्स चलता आनी त्यो मागीर खंयची खंय नाच जाता. पूण एक अशी संस्था जेका नाटकाचो मोग आसा आनी ते नाटक जगतात. नाटक सगळे वटेच्यान ते सारकें आसपा जाय ते वावुरतात. आनी खरेंच गोंयांत आतां कितले जाणांक खबर आहा की खुबशीं बरी नाटकां संस्थे कडल्यान गेल्लीं आसात आनी त्या संस्थेचो हांव वांटो आसा. म्हाजे कडल्यान ते तशेंच नाटकां लोकां पर्यंत पावतात म्हणून खरेंच खूब बरें दिसता, अभिमान दिसता.
नाटकांत जाली म्हाका 22 वर्सां जालीं नाटकान काम करता. स्टार्टींग हांवें लपट्यात नव्हता केलें. स्टार्टींग म्हजें अशें मागीर गेलें तुळशीदास तोंडशेकराचें नाटकां. तेजी काय बरी सून माझे मून वासवता खूब 5 नाटकां केलीं. मागीर प्रशांत सतरकराक केलें. तेजें बरें नाटक केलें रथोत्सव आनी पेद्रू पडलो पांय ह्या नाटकान हांवें मेन रोल केलो जनाचो. आजपर्यंत नांव उरलां म्हाका तें जना. बापायचो म्हणजे ह्या फुडें हेजे पयलीं हांवें बापायचो रोल म्हणजे सिरियस रोल केन्नाच करूं ना. हो मातसो चॅलेंजींग रोल बरें दिसता. पयलीं मातशें हें पडटालें जावचें ना कशें सहज जावप. ना तशें कांय ना. स भशेन घेतला हांवें. डायरेक्टर आमी सांगलें. ते म्हणजे 2003 पयलीं आशिल्लो हांव कला चेतनाक. धन्य देवचारा म्हणून नाटक आशिल्लें चवथीक काडलेली. तेन्ना फर्स्ट रोल कला चेतना केल्लो. मागीर तेज्या उपरांत हांवें गॅप घेतलें. मागीर परत हांव दुसऱ्या संस्थेन काम करतालो. मागीर परत आतां 1-2-3 वर्सां जालीं ह्या श्रीनिका क्रिएशन हितून परत येयला. ह्या संस्थेन हांव 2018च्यान करता. ताचे पयलीं हांव दुसऱ्या संस्थेन आशिल्लें. तश्यो डिफिकल्टी म्हणल्यार कोंकणी नाटक म्हणल्यार आतां पयलीं तशें चड जायनाशिल्लें गांवां. आयज तें खूब कडेन जावपाक लागलां. मेन डिफिकल्टी येता ती तो दर्जो सांबाळप. कारण आयज खुबशे स्वस्ताक नाटक हांव लोकांचेर अशें वायट कांय उलयना पूण सगळींच नाटकां त्या लेवलाचेर पावतात अशी ना. पूण आमी स्पेशली हांव तरी ते लेवलाचेर म्हाजी ट्राय करता. तीच हांव चड म्हाजी चड आसता की म्हाका अप टू द म्हाज्या लोकांनी बरें म्हणपाक लागून हांव खंयच्याय लेवलाचेर वचपाक सोदता की पावपाक शकता. हो म्हागेलो हें दवरता हांव की तो लोकांक कितें तरी बरें दिवया. तिचो चड आसता. हय जाता अशें खूब जाता. हालींच पर एक घडलो. आमकां सुशांत भाई आमकां सांगतालो तो एक्चुअली वेगळेच कितें सांगता तसो घे म्हणून. आनी तो सांगता तेंच हांवें घेतलें. सगळें हांसपाक लागला. सो एक जाता बरें मनी जाता. टायम मॅनेज करता म्हणल्यार नॉर्मल 8 to 5 ड्युटी आसता सांजचे. मागीर हांव नाटकां आमच्या सदांच 7 नंतरूच आसता न्ही. सो टायमाक व्हडलोसो प्रॉब्लम जायना. केन्ना जागरण जालें जाल्यार टोटल आसा आमी 5 जाणां. एक बापाचो रोल दुसरो म्हजो तो करता. एक सचिन नायक आसा आनी 2 लेडीज आसा. ना हांवें पयलींच्यान तशें वेवसायीक म्हणून केन्ना पळोवंकूच ना. कारण जेन्ना हांव नाटकान फस्ट टायम येयल्लो तेन्ना म्हाका कोणें सांगलें नाटकान एक रोल आसा करता काय. तेन्ना म्हाका खबरूच नाशिल्लें की नाटकान रोल वयतकीर तुका थंय लोकां कडल्यान पयशे घेतात ओर ते पयशे मेळटात. म्हाका भरपूर उमेद आशिल्ली पयलींच्यान नाटक करप. म्हाजे कडेन सुरवातीक वता येनाशिल्लो. अशें म्हणटा की कोण शिकोवन कोण येना तो शिकचें पडटा तसो हांवूय थोडे गजाली थोडे पयलीं आतां इन बोर्न आसता पूण हांवूय खुबशे नाटकां करून शिकलां. तातूंतलो एक हांव मनीस. सो वेवसाय म्हणून हांवें केन्ना चडसो पळोवना. म्हाका खूब उमेद. आनी केन्ना एक दीस एक वर्स नाटक करूं ना जाल्यार खंयच कोणालें नाटक आसा काय केन्ना पळोवपाक मेळटलें काय किंवां हांव रोल करतलो म्हाका रोल करपाक मेळटा ही सदांच मनाक एक तळमळ आसता. आवड म्हाका पयलीं पासून नाटकाची खूब आहा. पयलीं पासून ह्या संस्थेन म्हणजे फर्स्ट नाटक अपूर्ण लव्ह स्टोरी तातूंतल्यान हांव येयलें. 1999 हांवें फस्ट टायम कला चेतना 2013 येयल्लो. म्हणजे जवळ जवळ 8 आनी 3 11 सुमार वर्सां आतां कला चेतनान आसा हांव सद्या. अशें खूब संस्था आसा हांवें पळयल्यो. अशें थोडे हांवें काम केलें त्या संस्थेन पूण अशें टिकता अशें ना. थोडे टिकता ह्या संस्थेन 25 वर्सां गेले. खूब बरी गजाल. आनी हांव ह्या संस्थेचो एक मेंबर म्हणून म्हाका खूब बरें दिसलें हांव ह्या संस्थेच्या अंडर उरलो म्हणून. सगळे आमी एज अ फॅमिली कशी वावरता. सो इट्स अ ग्रेट एक्सपिरियन्स टू वर्क विथ. ह्या क्षेत्रान कंटिन्यू करपाचें चिंतलां हांव. 2-3 वर्सां तरी कमर्शियलान फुडें मागीर पळोवया. डायलॉग विसरा. डायलॉग विसरा. म्हणजे लोक आतां तुमकां पळय नेक्स्ट टायम पळयत रावतले की तुमी केन्ना डायलॉग विसरता काय. फक्त तुमचेरूच कॉन्सन्ट्रेशन उरता. हय रिहर्सलूय बी आमचें कशें आसा सगळीं वर्कींग जाल्ल्या कारणान सगळीं 7 नंतरूच मेळटा. सो त्या प्रमाणे रिहर्सल प्रोसेस स्टार्ट जाता. आनी शोजूय बी चुकून केन्नाय एडजस्ट करचें पडटा ना जाल्यार आफ्टर 7 सगळें. आमचे भितर सगळें खेळीमेळीचें वातावरण चालू आसता. म्हणजे अशें नाटक जालें की भायर अशें आमी सामकी नाटकाचें डिस्कशन म्हणा किंवा कितें करपाक जाय कितें चुकलां हें तें चालू आसता आमचे मदीं. अशें म्हळ्यार आर्टिस्ट खूब जाणांनी बरोबर वांगडा काम केलें. तशें जायते जाणां आसात अजुनूय आसा. आमचो रामदासूच आसा. आतां त्या नाटकान तो ह्या 2 वर्सां रोल करिना पूण कसलीय गजाल कितें जाय पडली कितें ना कितें सजेशन जाय पण हांव ताका फोन करता तो म्हाका सांगता. तशेंच आतां गोरेश 2018च्यान आसा. तशें सगळे जाणां घेवन राजेश पेरलाल आमी स्टार्टिंगच्यान रोल बरोबर करताले. सो आतां मेरेन आमी वांगडाच आसा.
सो बरें दिसता कारण सगळे सहकारी तुका सांबाळून घेवन आनी खरेंच एक म्हण आसा की बरें करतल्याक देव बरेंच दिता. सो आमी खंय तरी नाट्य सदांच म्हाका दिसता आमी बरें करता, लोकांक हांसोवपाचें काम करता, एक बरें काम करता, त्या खातीर देव आमकां जे कोण मनीस दिता पळय ते खरें सगळें बरेंच दिता. त्या खातीर एक बरी टीम घडटा आनी बरी नाटकां लोकां मेरेन दिता. फुडल्या प्रयोजन आमी तसो पयलींच चिंतिना, पूण तरी सुद्दां सुशांतबाई कडेन उलोवप चालू आसता बाई फुडलें नाटक कशें कितें करुया, कशें टॉपिकाचेर घेवया. मागीर तसो टायम येता, चवथ लागीं पावता तेन्ना ताचेर विचार मातसो चड नेटान जावपाक लागता. हें नाटक शुभटिंगल चलोन एक्चुली आमच्या नाटकान जे लेडीज आसा मुनेसा नागेशकर ताका लागूनच तेजे वयल्यान तें सुचलेलें आमकां. म्हळ्यार आयज आमी टॉपीक जो मॅसेज आसता ती शॉर्ट सांगता तुमकां हांव. आयज आमी जेन्ना लग्न जावपाक वयता प्रत्येकाक बरी दिसपी बायल किंवा बरो दिसपीच घोव जाय. तुजें मन कशें आसा, तूं कसो स्वभाव कितें आसा हें कोण पळोवपाक वचना. सो हें आमकां लोकां मेरेन पावपाक जाय आशिल्लें की बाबा फक्त बरो दिसलो म्हणून संवसार जायना, तुजें मन बरें आसप इम्पॉर्टंट. तूं सगळ्यांक सांबाळून घेवप, कशें समजून घेवप हें इम्पॉर्टंट आसता. आनी तो मुनेसा नागेशकर जवळ खरंच चॅलेंजींग कोर्स कारण तेजेर चड जोक्स वयता, ताजे मोठेपणाचे जोक्स वयता आनी ते एक्सेप्ट करून तो खरोच प्रामाणीक ते रोल करता. त्या खातीर ताकाय हांव खूब थँक्यू म्हणटलो कारण अशें सोंपण कलाकार थोडे खुबशे जाणां एक्सेप्ट करिनात. हो रोल ताणें एक्सेप्ट केलो आनी प्लस आयज ह्या नाटकाचे आमी इतले शोय करपाक 100 क्रॉस शो जाले, 120 क्रॉस जाले आनी आनीकूय मुखार शो आतां आमकां बूक आसा. त्या खातीर खूब बरें दिसता की आमी बरी मेसेज लोकां मेरेन पावपाक यशस्वी जाल्यात. आमचे कलाचे म्हणजे सगळेच कलाकार आसा पळय ते आपले अशे फूल सपोर्ट दितात. राजदीप नायक एकटोच उलोवपाक शकना न्ही, सगळे कलाकार मेळून ताका तशेंच सपोर्टीव आसा. किंवा आमच्या टिमी भितर सुद्दां कसलो इशू जालो कितेंय जालो जाल्यार सगळे टिमी मेळून आमी तो बसून सॉल्व करता. सो राजदीप बाई ती इनिशिएटीव सदांच घेता. खरें म्हळ्यार खूब बरो प्रश्न हो. म्हळ्यार एक्टर म्हणून बरो म्हणल्यार त्या खातीर देव बरें करूं. जेन्ना आमी गांवांत वयता आयज हांव अख्खे गोंया भायर सुद्दां हांव गेलां, नाटकांत गेल्या, खूब बरो एक्सपिरियन्स येता. केन्ना केन्ना वायटूय एक्सपिरियन्स येता कारण बरो एक्सपिरियन्स म्हणल्यार लोक तुका खूब बरो ट्रीट करता. आयज VIP सुद्दां लोकांक तितले ट्रीट करना, तशें एक कडेन ट्रिटमेंट मेळटा. एक कडेन थोडे लोक आसता जांकां तो व्हॅल्यूच खबर ना. नाटक व्हरपाक जाय म्हणून व्हरता, करपाक जाय म्हणून करता, पूण तेंच्यान वायट ना कारण प्रत्येकाक गजाल ती मे बी थोड्यांक ती लेट कळटा, थोड्यांक ती बेगीन कळटा. हो तातूंतलो प्रकार म्हणून आमी सोडून दिता. पूण खूब बरो रिस्पेक्ट, खूब ह्या फिल्डान खूब रिस्पेक्ट मेळटा. ती खूब बरें दिसता जिवाक. चार खंयीय गेले जाल्यार तुका लोक बरें वळखीतात, आपूण ना ओळखुपाक येता, उलोवपाक येता, तुका तुजें एक्टींग आवडली म्हणून सांगता, मागीर बरें दिसता म्हणून. तसो म्हज्या नाटकांतलो हांवें ट्विंकल ट्विंकल नाटक केल्लें, म्हणजे कला चितनाबर म्हजें फर्स्ट प्रोडक्शन. ट्विंकल ट्विंकल नाटकान हांव आवयची भुमिका करतालें. तो रोल म्हणजे म्हज्या खातीर भरपूर चॅलेंजींग आशिल्लो. तो जर एक अशें नॉर्मल म्हजो पूत मरता, म्हज्या पुताक तो एबनॉर्मल आसता, सो तो एक जो सीन आसा पळय ते एक नाटकाचो सीन आसा तो हांवें खूब उमेदीन केला, म्हणजे खूब चॅलेंजींग कॅरेक्टर आशिल्लो. तो एक म्हाका सांगितलो दिसता ट्विंकल ट्विंकल. मातशीच 25 रोखडीच 50 वर्सां जावन आमच्या कला चेतना बरोबर अशें वागता. म्हजें नांव ईश्वर गावडे. कला चेतनान जवळ 5 वर्सां जालीं. फस्ट पयलीं सेटाक म्हणून येयल्लो आनी मागीर जवळ एक 10-12 शो करून मागीर हांव म्युजीक करपाक लागलो. म्युजीक केली, लायटींग केली आनी ह्या नाटकाक म्युजीकूय करता, लायटींगूय करता. म्हजें नांव योगेंद्र बेतोडकर. फाटली 2014च्यान हांव हे संस्थेन काम करता. पयलीं एक सेट लावपाक म्हणून हांव येयल्लो, मागीर इल्लो मुखार जसो म्हाका एक्सपिरियन्स येता तसो हांव फुडें शिकत गेलो. आनी सुशांत नायक हो आमचो डायरेक्टर रायटर आनी तेज्याच वांगडा हांव स्टार्टींग पासून हांगासर आसा आनी ताका आमी सुशांत भाई म्हणटा. तेणें म्हाका खूब शिकयलो, म्हणजे नाटक कशें आसपाक जाय, कशें आसचें, कशें आसता, प्लस म्युजीक करपाक, लायट करपाक म्हाका तेणें खूब अशी मदत केली. हांव नाटकान म्युजीकूय करता, लायटिंगूय करता. पयलें नाटक आमचे ह्या संस्थेक म्हणल्यार जोडी नंबर 1. तेज्या नंतर पूर्ण लव स्टोरी, शुभटिंगल सावधान हे चालू आसा ते. मागीर एक डबल गेम म्हणून आसा आनी एक दिवपाची गरज ना म्हणून एक जालें. सगळ्या नाटकान म्युजीक आनी लायट्स दोनी. म्हटल्यार लायक आमचे जे डायरेक्टर आसा सुशांत भाई, तेज्या मार्फत आमी भरपूर कितें शिकले. म्हणजे जावं थिएटर आनी लायट्स कशी, म्युजीक कशी, जावं वेगळ्या वेगळ्या गांवान
अशा वेगळ्या गांवांत वचून वेगळो वेगळो एक्सपिरियन्स मेळ्ळो. स्वस्थतेची उदरगत म्हटल्यार आमी वेगवेगळ्या गांवांनी वयता, सो लोक आमकां कला चेतनाचें नाटक म्हणून आमकां खूब अशे म्हणजे हॅप्पी जाता. खुबशे अशे लोक की कला चेतनाचें नाटक म्हटल्यार गर्दी पडटा आयकून. म्हणजे एक कला चेतना अशें नांव आसा की फेमस सामकें गोंयांत पयल्या कला चेतना. म्हजें नांव सुशांत नायक. शुभ टिंगला सावधान नाटक हांवें बरयलां आनी बसयलां. म्हाका दिसता खरें म्हणल्यार हें हातूंत म्हजो कितलो वांटो आसा हें म्हाका खबर ना. एक्चुली खरें म्हणल्यार हें म्हज्या हातांतल्यान घडटा आसूं येता आनी ती रंगदेवतेची कृपा. आनी सगळेच आर्टिस्ट म्हज्या कारकिर्दीन घडले अशें ना. थोडे बरे घडिल्ले आर्टिस्ट म्हाका मेळ्ळे सुरवातीक, म्हणून मे बी म्हजी कला जी आसा दिग्दर्शनाची किंवा नाटक बरोवपाची म्हणूया ताका मातसो एक धार आयली आसतली. आनी मजा येता नाटक करतना. आनी मेन म्हणजे म्हाका दिसता ऑडियन्सांक खूब बरे तरेन वळखूंक पावलां. ताका लागून सद्या तरी देवादेन बरी कामगिरी हातांतल्यान घडटा. जो मेरेन घडटा तो मेरेन काम करीत रावया. म्हाका दिसता तशें एक 3-4 आसात. तातूंत हें एक म्हज्या आवडीचेंच शुभ टिंगला सावधान म्हणुया, धिरयो म्हणुया किंवा होम मिनिस्टर आसा, अपूर्ण लव स्टोरी, ट्विंकल ट्विंकल. चडशीं ह्याच ग्रुपाची नाटकां आसा ह्या संस्थेच्या अंडर जे 4-5 ग्रूप आसा. तातूंत जो सचिन नायकाचो ग्रूप आसा हाणें म्हणजे पयलीं पसून खूब बारीक तरेन कामगिरी केल्ली आसा. बारीक कामाचेर ताणें लक्ष दिल्लें आसा आनी ताका लागून ती नाटकां पॉलिश्ड म्हणुया, सामकी प्रॉपर वेवसायीक नाटक कशें आसता सगळ्या हांगांतल्यान तशें हें नाटक ह्या ग्रुपाचें नाटक सगळें आसता. आनी ती नाटकां म्हजी चडशी फेवरेट आसा ह्या ग्रुपाची. केलें हांवें 5-6 फिल्मां केल्या. एक मराठी फिल्म आसा, 4-5 कोंकणी फिल्मां आसा, शॉर्ट फिल्माय आसता. बट आवडीचो विशय हो नाटकूच आसा. कारण हें माध्यम म्हाका चड लागींचें दिसता कारण तें लायव्ह आसता. फिल्मान आमी कट करून तें लोकां मुखार प्रेजेंट करतात. तें एक वेगळें माध्यम. पूण दोनी कंपेर करीत जाल्यार नाटक हें म्हजें सामकें आवडीचें आनी थंय हांव सातत्यान काम करीत आसता. उदरगत म्हणजे कोंकणी नाटक म्हाका दिसता सगळ्या हांगांनी बरेंच वयर सरलां. आमी जेन्ना जागतीक लेवलची नाटकां पळयतात आनी कमर्शियल नाटका बद्दल उलयता तेन्ना ज्या लेवलची महाराष्ट्राची नाटकां येतात त्याच लेवलचे आज कोंकणी नाटक तयार जाल्लें आसा. मराठी नाटकां परते तोडीचें जाल्लें आसा. आमकां मे बी जेन्ना आमी गांवांनी वतात त्या वेळार त्यो सुविधा मेळना आसतल्यो. आमकां तशे लायट्स म्हण किंवा तशे एकॉस्टिक्स आशिल्ले हॉल मेळना. पूण तरी आसतना तें सगळें सांबाळून म्हाका दिसता त्याच तोडीची नाटकां आमी दिता. आनी कमर्शियली म्हणत जाल्यार डेफिनेटली जर कोण फूल टायम नाटक करता, आतां तुमी राजती बाबूच पळयता आसतले, तो फूल टायम नाटक करता अशे बरेचशे लोक आसात जे हाजे वयल्यान आपलें पोट भरतात. सो जर तें नाटक एका मनशाक किंवा एका फॅमिलीक पोसू शकता जाल्यार डेफिनेटली सुरवाती पासून आतां मेरेन भयंकर उदरगत जाल्ली आसा आनी हाज्या मुखारूय ती जायत रावतली. जश्यो तुका अभिप्रेत आसता तश्योच त्यो घडटा अश्यो ना. पूण म्हजी एक वेगळी मातशी पद्दत आसा की हांव जरी स्क्रिप्ट आसली तरी इम्प्रोवायजेशन प्रकार हो खूब वापरता. कारण कशें आसा की थोड्यो कॉमेडी म्हण ते सिच्युएशनल्स आसतात किंवा ते पंचीस ते टायमींग हे तुका बरयतना एकदां सुचना. पूण त्या आर्टिस्टाचो टायमींग पळोवन त्यो गजाली घडटा आनी ते इम्प्रोवायजेशन करून थोडी नाटकां, थोडे सीन्स, थोडी कॉमेडी तयार जाता. सो म्हज्या नाटका कडेन हांव तो खूब प्रयोग करता की हांव तें नाटक सातत्यान बरयता आनी तें बसयतना ताचेर खूब बदल जायत वता. प्रेक्षक म्हणून पळयतना थोड्यो गजाली आवडटा, थोड्यो गजाली आवडना. आनी म्हाका दिसता एक अशे लेवलचे थोडे मनीस आसता की ते आपलेच एक पेंटींग पिन उडोवं शकता. तर हांव तातलो आसा. म्हाका म्हज्यो सगळ्योच गजाली आवडटा अशेंय ना. कितें केल्या उपरांत दिसता की नाका आनी पळोवया नाका अश्योय थोड्यो गजाली जाणवता. आनी एक निव्वळ प्रेक्षक म्हणून म्हाका दिसता बसयतनाच हांव तें नाटक पळयतां. म्हणून मे बी थोड्यो ज्या लोकांक न आवडपा सारक्यो ज्यो गजाली आसा, थोडे पॉजिटीव जोक म्हणुया किंवा फॅमिली बरोबर बसून हें नाटक लोक कशें पळोवंक पावतले हे हाजो नियाळ मे बी सुरवातीक खंय तरी बॅक ऑफ द मायंड जाता आसतलो. म्हणून त्यो गजाली पयलींच गाळप जाता. आनी ऑफकोर्स प्रेक्षक म्हणून पळयतना थोड्यो गजाली आवडटा, थोड्यो गजाली आवडना.
मागीर नाटक जशें जशें कमर्शियल आशिल्ल्या कारणान ताचेर थोडे संस्कार जाल्ले आसतात, थोडे गजाली मागीर एड जाल्ल्यो आसतात, थोड्यो सपरेट जाल्ल्यो आसतात. सो त्यो गजाली थोड्यो पडटा, थोड्यो पचना, पूण प्रयोग म्हणून तो यशस्वी आसता सो मानून घेवपाचें. बेजिकली म्हाका दिसता की भयंकर सगळ्या जगानूच ते फेस केले, पूण तातूंत म्हाका दिसता एंटरटेनमेंट जो सेक्टर आसा ताचेर सगळ्यांक चड व्हडली गजाल आयली, कारण तो सगळ्यांक लास्ट ओपन जाल्ली जी गजाल आशिल्ली ती एंटरटेनमेंट सेक्टर. आनी प्रत्येक फावटी जर सेकंड वेव आयली, थर्ड वेव आयली जाल्यार पयली बंद जावपी गजाल ही एंटरटेनमेंट सेक्टर आशिल्ली. हें आशिल्ल्या कारणान खुबश्या फॅमिलीक आनी स्पेशली गोंयांत जे आमी निम्मे वेवसायीक नाटकां करताले, कारण आमी जेन्ना भायलीं नाटकां पळयतात तेन्ना ती थिएटरांनी जाता आनी त्या वेळार थोड्यो प्रोविजन्स आमी करूं शकता, एक खुर्ची सोडून एकटो किंवा कितें. आमची चडशी निम्मे वेवसायीक आशिल्ल्या कारणान ती भायर जाताली आनी भायर सगळे उत्सव बंद जाल्ल्या कारणान गव्हर्मेंट तें परमिशन दिनाशिल्लो आनी त्या बाबतींत म्हाका दिसता कोंकणी नाटकां खूब सोंसचें पडलें. पूण शेवटी पॅन्डेमीक तें ओवरऑल जगान तें सोंसलो, आमी तें सोंसचें पडलें आनी एंटरटेनमेंट सेक्टराक खूब मार बसलो अशें म्हाका दिसता. पयलीं अशें म्हणून येता म्हाका दिसता आतां ह्या वर्सा इवन सुरवात जेन्ना जाली पॅन्डेमिका उपरांत त्या वेळार बरोच त्रास जातालो, कारण एक आमचें चलून आयिल्लो जो एक सेक्टर आशिल्लो तो कंप्लीट ब्रेक जाल्लो. क्वॉलिटी नाटकूय कोणाक दिवपाक त्रास जाताले आनी ते पळोवपाकूय लोकांक व्हडली फाशीस आसनाशिल्ले, चल रे यो भोगावळ करुया अशे तरेचो एक प्रकार आशिल्लो. पण आतां म्हाका दिसता ह्या वर्साच्यान फायनान्शियली खूब त्रास जाताले. लोक म्हणटाले की म्हाका दिसता नाटक जाय पूण आमचे कडेन कॅपेसिटी ना ती पयशे दिवपाचे जे सुरवातेक दिताले. बट त्या उपरांत आतां ह्या म्हाका दिसता वर्सा खंय तरी सेटल जावपाक लागल्या गजाली आनी परत ती फळी बसता अशें दिसता म्हाका. म्हजें मत आसा की जे आमचे सामान्य प्रेक्षक जो आसता तो ल्हान भुरग्यां भशेन आसता. हें हांव जेन्युअनली म्हणटा, हांव तांकां वेगळो लेखिना, बट ते जेन्युअन आसता. तांचे रिएक्शन्स आसता ती आमी व्हडली पटोवन दिवं शकना की हें हांवें कितलें सुंदर केलां पळय, ही म्युजीक हांवें कशी वापरल्या पळय, हे लायट्स तांकां सिंपल आसता, आमकां आवडटा आमकां आवडना. सो तो जो प्रेक्षकांचो जी नजर आसा म्हाका दिसता एक बरें नाटक दिता आसतना एक पावल खंय तरी प्रेक्षका कडेन वचचें पडटा की आमी वेगळेंच कितें तरी करतलें एब्जर्ड नाटक आनी तुमकां तें पळोवचें पडटलें अशें म्हणल्यार नाटक टिकना. सो एक स्टेप म्हाका दिसता प्रेक्षका कडेन वचचें पडटा, तांच्या भकीक वचून न्ही पूण तांचे कडेन वचून तांकां हात दिवन आमचें नाटक पळय आनी ती बरी मेसेज पावोवपाक थोडे मातशे चॉकलेटी दाखोवच्यो पडटा. ताका लागून एक एकदां तो साहित्यीक दृश्टीन कितें आतां म्हाका खबर ना, बट कमर्शियली जर पळयत विचार करत जाल्यार डेफिनेटली ताजो एक वेगळ्या तरेन तें मांडचें पडटा. तेज्या बाबतींत पर्सन म्हणून तो सगळ्या गोंयांक खबर आसा कसो आसा तो, बट कलाकार म्हणून म्हाका दिसता पर्सन म्हणून तो भांगर आसा. तो ताजे उलोवपाची वाणी म्हण बाकीच्यो सगळ्यो गजाली तो खूब सांबाळून घेवपाचें. उगीच 25 वर्सां संस्था कोण चलोवपाक शकना, बट एक कलाकार म्हणून म्हाका ताजेर सांगन दिसता की असो सुपरस्टार आनी गोंयांत जावचो ना अशें म्हाका दिसता पर्सनली. कारण जी क्रेज ताणें तयार केली, जी गांवागांवांनी नाटक ताणें पावयलें, इट इज फॅन्टास्टीक. आनी जे जसो मनीस कोण तरी जावप, एकमेव मनीस सद्या आसा जो आपल्या कुस्तार नाटक फूल करूं शकता. टिकेटींनी लोक पयशे काडून कोंकणी नाटक पळोवपाक येता आनी फूल करता. सो ते म्हाका दिसता सुपरस्टार असो जावप व्हेरी डिफिकल्ट. मागता देवा कडेन रंग देवते कडेन अशें आनीक राजदीप नायक तयार जावचे. म्हाका दिसता खुबश्यो संस्था वार्शीक येतात वतात, आमी तांकां थोड्यो अळमी म्हणटात, थोडे आनी कितें, थोडी येता किल्लतात ना जातात, बट 25 वर्सां एक संस्था चलोवप सातत्यान आनी ती बी इदी व्हडली करप. एका ग्रुपाचे आज 8 ग्रूप जाले, 20 लोकांचे आज मे बी 120 जाले. सो अशी ती संस्था ग्रो करीत रावतली आनी म्हाका दिसता ज्या लेवलचेर ते काम करतात ती संस्था काम करता आनी काम करून घेता आनी लोकांक ज्या तरेचे प्रोडक्ट्स दिता म्हाका दिसता खरेंच अभिनंदन तांचें. अशीच बरी काम करत रावा. तर शुभेच्छा म्हज्यो. 50 वर्सां जावनी, बेगीन 100 वर्सां जावनी. देव बरें.